25 मेक प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत वादग्रस्त मंत्री गोविंद गावडेन सरकार आणि मुख्यमंत्र्याकूच टार्गेट केल्लो। काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात म्हणून गंभीर आरोपूय केल्ले। गावडेन हेच वेळार परतून एक फावट सभापती रमेश तवडकराचेर बिरसा मुंडा यात्रेवयल्यान फार पेटयल्ले। ताचेर उलयतना सभापती रमेश तवडकरान ही यात्रा प्रधानमंत्री मोदीचो उपक्रम आशिल्लो, अशे तरेची अपरिपक्व विधानां करप चुकीचें, आपल्याक रेब्यात फातर मारपाचो ना अशी जाप तवडकरान केली। कांय गजाली संदर्भात मरे आमी मॅच्युअर्ड शिक्षीत जबाबदार लोक आसा न्ही, विधान करता आसतना ते जबाबदारपणे करपाची आवश्यकता आसा। म्हाका दिसता बिरसा मुंडाचें जे काल ताणें स्टेटमेंट केला ते अत्यंत चुकीचो आनी कांय लोकांक कशें दुखता तें म्हाका खबर ना। म्हणजे हेजो मोठो जो पंतप्रधान विचार करता, भारत सरकार विचार करता आनी एक येदोसो क्षुद्रसो जे विचार करता आनी लोकां मदें एक मिसकन्सेप्शन जे आसा पण सर तुमच्याच पार्टीचो मंत्री आनी अशे प्रश्न करता तेजेर तुमी कशें पळयता? हांव सभापती आसा की त्या संदर्भात आसा मुख्यमंत्री सरकार आसा, पार्टी आसा, ते योग्य तरेचे विचार करतले। हांव ताजेर उलयना आनी हांवें हाजे पयलीं सांगलां हांव काम करता आसतना हांव कोणाच्याच म्हाजेर कोणी स्टेटमेंट केलें हांव कोणाच्या नादाक लागना, म्हाका लागपाची इच्छा ना। म्हाका म्हाजी एक गजाल लक्षात पडटा, त्या संदर्भात हांवें कांय दिवपाची गरज ना, कारण तो सरकाराचो एक कॅबिनेट मंत्री कितें आसत जर जायत ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन वचून ताजें डिस्कशन करूं शकतालो। कॅबिनेटाक ते बसता, चर्चा करपाक जाय आसली आनी त्यामुळे कोण कितें करता आनी तो म्हाका खबर ना, पण त्यामुळे तो विशय आसतना मुख्यमंत्री आनी पार्टी हे सगळें पळयतले। म्हाका जेन्ना ट्रायबल गव्हर्मेंटाची जबाबदारी ज्या वेळाचेर आयली आमकां सगळ्यांक खबर आसा, त्या वेळाचेर हांगा तालेगांव खंय एक ल्हानशा फ्लॅटांक आशिल्लें आनी जेमतेम जे आसा न्ही एक सादारणशे 8-10 स्टाफ त्या आशिल्लो आनी अशा वेळाचेर 2011-12 जेन्ना जबाबदारी म्हजेर आयली त्या डिपार्टमेंटाचो जो स्ट्रक्चरूच जो आसा न्ही पूर्ण 100% बदललो। आज आमी श्रमशक्ती भवनाक तेजे ऑफिस आसा थंय पळयता, कितले स्टाफ आसा पळयता आनी तितलेंच न्ही की त्या वेळाचेर अर्थात मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ट्रायबला संदर्भांतली संवेदना आशिल्ली, दिलीप आनी मंगेश हाजे संदर्भांत संवेदना आशिल्ली आनी त्यामुळे म्हाका जो फ्री हँड दिल्लो आसा न्ही त्या जवळ जो आसा न्ही 5 वर्सांच्या टर्माक आसा न्ही जवळ 20 पेक्षांक वयर जे आसा न्ही काडूंक शकलो आनी त्यो आजूय चलता आनी त्यामुळे जर तातूंत कितें आनी भर घालपा आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता फाटले टर्माक 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही गोविंद गावडे मंत्री आशिल्लो की ताणें तातूंत कितें भर घातली म्हाका खबर ना। फकत अधिकाऱ्यांचेर दोश दिवप चुकीचें, अधिकाऱ्यांक लाच घेवन मंत्र्यांची बोल्सां भरची पडटा म्हणून आपाच्या फुडाऱ्यांचो आरोप। गावडेच्या विधानांचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें म्हणून आपाची मागणी। गोविंद गावडेन एक इव्हेंट आसलो पळय उटा असोसिएशन ST समाजाचो पळय इव्हेंट आसलो, त्या इव्हेंटान जे गोविंद बाब उलयला तें उलोवप जाल्या उपरांत आमी सकाळीं चिंतलेलें की श्रमशक्ती भवन कोण फायली पास करता तें आमी सोदूंक येतलें म्हणून आमी 4-5 जाण हिंगा रोखडे सकाळीं पावलेले आनी हिंगा श्रमशक्ती भवनान आमी इन्वेस्टिगेशन चालू केल्लें की कोण फायली हिंगा पास करता, कित्याक आमचेय बारीक लोकांचे फायली आहा तेय पास जावंक जाय। जालां कितें हिंगा कोण फायली पास करता तो आमकां अजुनूय मेळोंक ना, आमी सोदीत आसतले, पूण आमचे गोंयचे सरकाराचें पळय कितें जालां तें सगळ्या गोंयकारांनी मातशें नोट करून घेवचें। पयले आमचो पळय तालिगांवचो आहा तो तेणें म्हणलेलें की सरकार पयशे घेता, तेजे उपरांत मडकयकरान म्हणलेलें की तेजी फायल पास करपाक कोणें 15 लाख मागलेले आनी तेजें मागीर काम जाल्लें। आतां ह्याच सरकाराचो सद्या मंत्री आहा तो सद्या ते कडेन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आहा, सद्या ते कडेन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री आहा आनी 2-3 मिनिस्ट्रीज आहा ते कडेन। सिटींग मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा हॅज सेड की तेज्या एडमिनिस्ट्रेशनान म्हणजे त्यांच्याच सरकाराच्या एडमिनिस्ट्रेशनान फायली पास जायना आनी त्या फायली पास करपाक हिंगा श्रमशक्ती भवनान कोणाक तरी मेळचें पडटा, कोणाक तरी कितें दिवचें पडटा आनी मागीर तेंचे फायली फुडें वयता म्हणून। गोविंदाच्या विधानाचेर आपूण कितें जाप दितलो काय म्हणून मंत्री रोहनाचो प्रश्न। ताका विचार बरें, म्हाका कसलो प्रश्न विचारता तूं? तुमचं सरकार एकूच न्ही सर? तोय सरकारानूच आसा न्ही। अशें कितें तुमी कांदोमच्या बी पडल्या केन्ना? मिडियान बरें रिस्पॉन्सिबली प्रश्न विचारून आमी रिस्पॉन्सिबली उत्तर दिवंक जाय।
त्यांनी प्रश्न विचारला तांकां तुम्ही विचारात मरे हाऊ कॅन आय आन्सर फॉर समथिंग विच आय एम नॉट अवेअर अबाउट नायदर इज इट रिलेटेड टू आवर थिंग्स सो यू कॅन आस्क हिम वॉट एक्झॅक्टली ही मेंट टू से म्हणजे आय वुडंट वॉन्ट टू कमेंट एनिथिंग ऑन दॅट फर्दर वी आर द गव्हर्नमेंट. मजगती मंत्री गोविंद गावडेच्या विधानाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान फोग काढलो. प्रत्येक फावट उखल्ली जीब लायली ताळ्याक अशें जावपाक शकना. गोविंदाचेर रोखडीच कारवाय जातली म्हणून दामून मिडियाक सांगला. हे विशीं राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन कितें उलोवप केलें तें आयकात. हॅलो सर. सांग रे. सर एक न्ही परत वाद निर्माण जाला की काल जे 25 दिसाक प्रेरणा दीस कार्यावळ आशिल्ली थंय परतून एक फावट मंत्री गोविंद गावडे हांणी कांय वादग्रस्त विधानां केल्या आनी हे फावट तर तांणी अशें म्हटलां की जर खात्याक कुलोप मारचें जर जमना सांबाळपाक किंवा फायली क्लियर करपाक पयशे दिवचे पडटात कॉन्ट्रॅक्टरांक हें काम सद्या अधिकारी सरकारांतले करतात बी अशे तरेन वक्तव्य केलां. सो एज अ एक्स पार्टी तुमी प्रेसिडेंट आनी एक सिनियर लिडर कशें पळयता ह्या सगळ्या म्हाका पयली गोश्ट हांव सध्या पार्लिमेंट कमिटीच्या मिटिंगे निमित्तान गोंया भायर आसा. हांव हांगा आसा कलकत्ता हांगा. पण जो स्टेटमेंट काल केला मुख्यमंत्र्याच्या संदर्भात अत्यंत दुर्दैवी आसा स्टेटमेंट. एखाद्या मंत्र्यान अशा पद्धतीचो स्टेटमेंट करप नासता आणि त्यामुळे त्याची योग्य ती दखल केंद्रातल्यान डेफिनेटली जातली इतलें कारण हे बरोबर न्ही. कारण मुख्यमंत्रीच्या संदर्भात आणि ज्या तरेन ते वक्तव्य केलें अशें फेक वक्तव्य मंत्री करपाक शकना. कितें आतां ताणें खरें आसत जाल्यार ते उलोवंक जाय. त्यामुळे कोणाचेरूय हें करपाचें अत्यंत चुकीचें आसा आणि हांव ताची त्या गोश्टीचो ताका हें म्हणटा अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ओके थँक्यू. चुकीचें आसा आणि हांव ताची त्या गोश्टीचो ताका हें म्हणटा अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ओके थँक्यू. चुकीचें आसा आणि हांव ताची त्या गोश्टीचो ताका हें म्हणटा अत्यंत चुकीचें आसा अशें हांव म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.